सालिगांवचो मिनिस्टर गोवा फॉवर्डचो बाब जे सावकर एक सालिगांव गांवांत खंय तरी एक नवीन ऑफिस ओपन केला तेन्ना त्या ऑफिसाच्या इनॉग्रेशनाक गोवा फॉवर्डचो लिडर तसोच टावन एंड प्लॅनिंगाचो मिनिस्टर बाब विजय सरदेसायान अशें म्हटलां की BJPचो आदलो मिनिस्टर साळगांव मतदारसंघाचो स्क्रॅप जाल्लो आहा पूण ह्या उतराचो हांव निशेध करतां। तेन्ना हांव विजय बाब तुमकां विचारूंक सोदतां की 2007 जेन्ना तुमी फातोर्डा मतदारसंघात हल्लले शेणलेले तेन्ना स्क्रॅप जालो काय कितें काय 2012 तुमी इलेक्शन आयले तशेंच हांव आमचो सालिगांव मतदारसंघ BJPचो मिनिस्टर आसा न्हू ते स्क्रॅप म्हणटा न्हू ते स्क्रॅपाक येता ते इलेक्शनाक डबल टिबल वावर येतलो तेन्ना तुमचो गोवा फॉवर्डचो हो नालूच सांबाळात कित्याक हमी मारप म्हणजे सारकें न्हू ते नाल इलेक्शन जावच्या पयलीं कोंकुसूंक शकता। जो हो तुमी BJPचो मिनिस्टर स्क्रॅप म्हणटात न्हू त्या स्क्रॅप मिनिस्टरान सालिगांव मतदारसंघ हो डेव्हलप करून दवरलो आहा चडसो तेन्ना रस्ते म्हणू नाका ड्रेनेजी म्हणू नाका फुटपाथ म्हणून ब्युटिफिकेशन हाय मास म्हणू नाका तेन्ना तेचे तुमी मेंटेनन्सूच करात। आयज उदाहरण दिवचें म्हटल्यार रस्त्यांक वशार पडलेली आहा तुका एक उदाहरण दिवचें कुकेऱ्यो तूं कलंगूट ह्या रस्त्याक खाली कुकेरीसून कलंगूट पावपाक फक्त 7 ते 8 मिनटां जाय पडटाली पूण आतां तर गोंयची थंय जाल्यार पावण वर जाय पडटा त्या रस्त्यांक येते होणगे पडलेले आहा तेच मेंटेनन्स करा। तेन्ना तुमकां गोवा फॉवर्डवाल्यान BJP सरकारान रावन ही उतरां BJPच्या लिडरांच्या अगेन्स्ट सोबना तेन्ना तुमी भाशण करच्या पयलीं चिंतून भाशण करचें।